ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ. ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಮತ್ತೆ ದೂಕಿ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಕೊಣ ಕೈಲಿ ಕುಳ ಅನಾಸಿನ ಹೊಣ್ತಾತಿ ನವ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ ಅಂಕ ಗೊತ್ತು. ದಂತ ದುಃಖೆತನ ಕಂಚೇ ದೂಕಿದಾಯ್ತ ದಂತ ದುಃಖಕ್ಕೆ ನಕ್ಕ ಮಾಡ್ತತಿ. ಮತ್ತೆ ದುಃಖೆತನ ಕಂಚೇ ದೂಕಿದಾಯ್ತ ಮತ್ತೆ ದುಃಖಿ ನಕ್ಕ ಅವನು ಮಾಡ್ತತಿ. ಪೊಟ್ಟ ದುಃಖೆತನ ಕಸನೇ ವೈ ಪೊಟ್ಟ ದುಃಖಕ್ಕೆ ನಕ್ಕ ಅವನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಕಂಚಿ ದೂಕಿದಲ್ಲರಿ ಮನುಷ್ಯಕ ಇಷ್ಟನ ದಲ್ಲರಿ ರಿಲೀಫ್ ದೌಕ ಮನ್ಸಲ್ಲರಿ ಕಾಂಡಲ್ದಿಗಿನ ಎಕ್ಕೊಳ मन करता कशी कोरेता म्हणून त्या देखून मत्या दुखेक दाव मागीर दंत दुखेक दाव खंयचे पोट्टा दुखेक निरंतर औषध घेवचें चांग न्ही आनी त्या घेवच्या काही नज्ज म्हणून म्हणटा ती. जाल्यार योग्य वैद्यांक पळोवन दंत दुखेकी मत्या दुखेकी पोट्टा दुखेक आसा पळोवंक चांग. जाल्यार होम रेमिडी घरांत आमी कशी कोरेता आयुर्वेद प्रकार मत्या दुखे येना तशी कसन कोरेता म्हणून सांगल्यार प्रतिनित्य रात्री शिराभ्यंग मत्याक ताळोती केदने खंयचे दाव त्याल दवरला लायक खंयचे त्याल दवरता म्हण सांगल्यार आमी आतां हॉट सिजनान तो केदनाय कोकोनट ऑयल नारळ त्याल भारी लायक ಮತ್ತೆ ತಾಳುತಿಗೆ ದವರ್ಲನ್ ಲಾಯಕ ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ನಾಲಿಗೆ ಆನಿ ಸ್ಕಿನ್ ಹ್ಯಾಂ ಪೂರ ಭಾರಿ ತಂಪು ದತ್ತ ಜಿಬ್ಬೆಗೆ ಸಹಿತ ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ತ್ಯಾಲ್ ದವಲರಿ ಮನುಷ್ಯ ಕೆದ್ನೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಹೆಡ್ಡೇಕಿ दाव ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಸೈನುಸೈಟಿಸ್ ಸೈನಸ್ म्हण सांगल्यार नंकाच्या भितरी अशण हंग दाव हंगा अशण आनी दोळ्या वयर केदने हेवीनेस फील जाता सो म्हणून जाल्यार सायनस आसा म्हूण लायक ताका घरांत ताका सायनुसायटीस आनी हांगा दोळ्याला सकल वैरी हेवीनेस आसा नांक बंद आसा मागीर केदनाय ताका सैत दत्त आसता तसल ಮತ್ತೆ दुखे केदनाय कसा म्हूण सांगलें एक सान हळदी कुडको केदनाय एक सान कॅण्डला दवरल्या हळदी जळता हळदी जळ्ळे नंतर ताका आमी केदनाय दोळ्याक केदनाय स्टीम दाव दोळ्याक धुवर लावच्या नज त्या तंत येयले स्मोक कसन आसा त्या हगूर एक नाक बंद करून अनेक नांकाक स्लोली आमी इनहेल केल्यार भारी लायक अनेक हाता दवरून राईट नाक बंद करून लेफ्ट नाक दागून घेतल्यार भारी लायक हे केल्यार केदने क्रॉनिक हेड्डेक मायग्रेन हेड्डेक दाव न्ही जाल्यार सायनुसायटीस दाव खंयचे हेड्डेकाक भारी लायक म्हणटा ती. ಕೆಲವು ವೇಳ ದೊಳೆ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಅಂತವರೆ ಮತ್ತೆ ದುಃಖಿ ಎತ್ತ ಮಸ್ತ್ ವೇಳೆ ಒಜ್ಜಿಲ್ಲಾರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಳೆಯಲ್ಲಾರಿ ಟಿ ವಿ पळयल्यार दोळे दुखी येवचे हे योग्य दोळे डॉक्टरले पळोवन एक सॉल्युशन घेवक ताजे ಒಟ್ಟು हें वरें कोरेत. नंतर अनेक घरांतो चिकित्सा कसा म्हूण सांगल्यार नंकाक केदनाय शुद्ध गायचे तूप सकाळी आमी दांतांनी घासल्या नंतर जिव्हान निर्लेखन केल्या नंतर केदनाय ऑयल पुलिंग करता ती ताजे विचार मुखार आमी सांगता ती ऑयल पुलिंग केले कुडल्या नंकाक 2 ड्रॉप्स प्युअर काउज घी शुद्ध घरांत केल्या नाव न्ही जाल्यार गोत्त आशिल्ल्या खंयचे शुद्ध गायचे तूप दोन्ही नंकाक 2 ड्रॉप्स घालून उदाहरण दोन ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ವೈರ್ ಕೊರ ನಾಲ್ಕು ವೈರ್ ವಿಂಗಡಾನಿ दोन्ही ड्रॉप्स नंकाक घाल्यार भारी लायक तादेखून पक्कन तानेनरी शुद्ध तिळ्याल तेलदलतिकी घालयता. मागीर आयुर्वेद वैद्यान दिवचे अणु तैल षडबिंदू तैल बादाम तैल विंगड आसा जाल्यार घरांत आमी कसन कोरता म्हूण सांगल्यार शुद्ध जाल्यार काउज घी केदनाय 2 ड्रॉप्स नंकांत घाल्यार भारी लायक तें घालून थोडे वेळ नंतर ताळ्यांत येता. केदनाय आमी कसन म्हूण सांगल्यार ताळ्यांत येयले कुडल्या उदकांत मीठ घालून गार्गल करून तें थू करता जाल्यार आमी तूप जाल्यार पोट्टा भितर गेल्यार कांय तोंदर ना. तादेखून आमी हाका नसे कर्म म्हणून सांगता ते आमी घरांत करच्याक ಕೆಲವು ಅನೇಕ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ दाखोवं म्हणून जाल्यार तोंडाक थोडे तूप थोडे त्याल लावन हदत थोड्याची उदकांत स्टीम घेवन दोळ्याक हात दवरून स्टीम करून थोडे स्वेटिंग हूम येतरी तेन्ना नाक केदनाय रेडी जावन आसता एक्सेप्ट करूंक नासो ही शिरसम द्वारम केदनाय शिरस ब्रेनाक आमगेले आयुर्वेद प्रकार द्वार खंयचे नाक तादेखून मायग्रेन हेड्डेक दाव सायनुसायटीस दाव मागीर मस्त नमुने हेड्डेक आसता टेन्शन एंग्जायटी मस्त न्हीद ना जाल्यार ಮತ್ತೆ दुखता मागीर मनुष्य आलस जाल्यार किरकिर जाल्यार ಮತ್ತೆ दुखता अशें जाल्यार मस्त नमुने हेड्डेकाक सॉल्युशन एकची आमी नसे कर्म नंकाक ड्रॉप्स घालचे भारी लायक एक विधान. नंतर आमी लायट म्युजीक केदनाय आमकां इश्ट आशिल्लें लायट म्युजीक खुशी आशिल्ल्या व्यक्ती ಒಟ್ಟು आमी केदनाय उरलेल्यार हसल पुरा केल्या लायक आनी केदनाय निरंतर आमी फोनांत उलयता आसल्यार ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ अन्न मुखांतर ಮತ್ತೆ दुखता त्या वरें पळोवंक घेवका आनी लायट हेड मसाज कोणी विंगडांनी लायट त्याल दवरून हगूर मर्दनम गुणवर्धनम हगूर येतरी मर्दन ಮತ್ತೆ हाका लायक मर्दन केल्यार हेड्डेक केदनाय उण जाता मनशाक रात्री न्हीद लायक पडका आनी पित्त चड जाता जाल्यार आहाराचें सेवन करना जाल्यार केदनाय ಮತ್ತೆ दुखी येना. तादेखून मस्त नमुने चिकित्सा आयुर्वेदांत आसा आनी घरांत पुरो जनಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಸ मागीर योगांत जलनेती प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम करता ती ध्यान करता ती
मागीर मत्ते तेल दवरचें तावळी सांगलां असले मस्त विचारो आयुर्वेदांत तसा आमगे जीवनशैली तसा हें पुरो फॉलो करता राबल्यारी मत्ते दुखे निमित्त मस्त मने मात्र घेवचे आमी एवॉयड करता करीत अगत्य दिसला मात्र केन्ना कार्यक्रम आसा तसले टायमार मात्र जर्नी करता केलो जन मत्ते दुखता सो पुराक सॉल्युशन सुलभ जावन आमी सांगिल्लें आसा असले मस्त विचारांनी मुखार सांगता राबया धन्यवाद.